आज कोर्टा विटनेस म्हाका आज आपयल्लो. सो बेजिकली जी 2001 एप्रिलाक जी वन डे मॅचीक लाठीचार्ज आनी त्या टिकेटीचो इशू जाली त्या संदर्भात माझा स्टेटमेंट कोर्टान रेकॉर्ड केला. सो एक्चुअली हांवें 4 तारखेक म्हणजे ते मॅचीच्या 2 दीस पयलीं पुलीस कंप्लेन केल्ली आनी पुलिसांक सांगलेलें की इन्वेस्टिगेट करात की टिकेट्स अवेलेबल ना. कितलेशेच यूथ्स म्हाजे कडेन कंप्लेन करतात की टिकेट्स अवेलेबल ना म्हणून. आनी तेन्ना टिकेट्स त्या कावंटराचेर मेळना आनी टिकेट्स मायज पयशांनी बाजारान वेगवेगळे कडेन विकले वयतात. सो हेचेर रायटींग कंप्लेन हांवें तेन्ना मडगांव PI कडेन कंप्लेन केल्ली आनी तांकां सांगलेलें इन्वेस्टिगेशन कर. आमची यूथ काँग्रेसची टीम आशिल्ली, आमचे जे यूथ आशिल्ले तांकां खबर आशिल्लें खंयच्यो खंय टिकेट विकतात ह्यो. तेंचे बरोबर आमी येतात, तुमकां सपोर्ट करतात आनी तुमी इन्वेस्टिगेट करात म्हणून. सो पुलिसान त्या टायमार कांयच एक्शन घेवनाशिल्ली. मागीर हांव DYSP कडेन गेलो, मागीर SP कडेन गेलो, पूण तरी आसतना तेणी ते म्हाज्या कंप्लेनीचेर एक्ट जावना. तेन्ना जर ते एक्ट जाल्ले जाल्यार जो एंटायर इशू जो जाला तो जावपाक नाशिल्लो. पूण कारण म्हाका खबर ना पुलिसांनी तेन्ना कित्याक इन्वेस्टिगेशन केलें ना तें. सो आयज हांवें कोर्टान जेन्ना म्हाका क्रॉस क्वेश्चनिंग विचारलें की पुलिसीन कितें एक्शन घेतलें तेन्ना म्हाजी तेणी जी कंप्लेन दिली तेजी FIR सुद्दां तेणी रजिस्टर करूं नाशिल्ली आनी ते कंप्लेनीन तेजो कॉग्निसन्सूय तेणी घेवं नाशिल्लो. आनी तेजे नंतर 2 दिसांनी हो सगळो इशू जालो, लाठीचार्ज जालो आनी लाठीचार्ज जावन येदो व्हडलो सगळो बोवाळ जालो की जे टिकेट काडलेली टिकेट ते भितर सरपाक पावलो ना. सो हो सगळो इशू जालो. ते आयज कोर्टान ते हाजें सगळें स्टेटमेंट घेतला. सो ते परत विचारताले की कंप्लेन हांवें घेतली आनी म्हाजें स्टेटमेंट पुलिसांनी रेकॉर्ड केल्लो काय म्हणून. मागीर ते जातकीर म्हाजो पुलिसांनी स्टेटमेंट रेकॉर्ड केल्लो आनी त्या रेकॉर्ड पेजेर ते थंय परत सांगलेलें आमी. 2001 6 एप्रिलाक इंडिया ऑस्ट्रेलिया मॅचीक फेक तिकेटींक लागून बरोच खवदळ पडलो. लाठीचार्जूय जाल्लो. GCAच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचेर बडी बशिल्ली. स्कॅमाच्या चवकशेक पेंडसे आयोगूय नेमिल्लो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.